नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी मागतात ते सोडून हेर कडेन जिल्लो पंचायत उमेदवार निश्चित जाल्ल्या उमेदवारांची वळेरी बेगीनूच करतले जाहीर, सांगता अमित पाटकार. गोवा फॉरवर्डाचो काँग्रेसी कडेन 30-10-10चो फॉर्म्युला. गोंयांत टायगर रिझर्व करपाचे उच्चाधिकार समितीचे शिफारसीक लागून सरकाराक धपको. टायगर रिझर्वाक लागून म्हादयचो लढो जातलो घटमूट, सांगतात विरोधक. चावडी काणकोणा भांगराचें दुकान फोडपाचो यत्न फसलो. पुलिसांचेर फातर मारून चोरांनी काडल्यो फुज्यो. फुडलो तपास सुरू. मडगांव ओल्ड स्टेशन रोडाचेर खुनाचो यत्न. हल्ल्यात जखमी जाल्ल्याक उपचारा खातीर जीएमसीत केलो भरती. मडगांव पुलीस करतात फुडलो तपास. गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी मालपेच्या ट्रॉलराक धरलो रंगेहात. नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची कारवाय. ट्रॉलर आनी नुस्तें केले जप्त. 6-7 जाणांक घेतले ताब्यांत. अयोध्येतल्या श्रीरामाच्या देवळाच्या शिखराचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फडकायलो धर्मध्वज. रामाच्या देवळाचे काम जाले पुराय. आता पळयात खबरो विस्तारात. मुखारल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी सामकार एक फॉर्म्युला दवरला. जिल्लो पंचायतीच्या एकूण 50 जाग्यांमदले काँग्रेसीक 30 जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दरेकी 10 जागे दिवचे म्हणून विजयान मागणी केल्या. हे जागे वाटपा वयल्यान सद्याक वाटाघाटी सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपा, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान नेटान तयारी सुरू केल्या. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजपा आड आघाडी करून जिल्लो पंचायत वेंचणूक जिखपाचे दिकेन पावल मारला. जागे वाटपाचे बाबतींत उलोवप सुरू आसा. कोणाक कितले आनी खंयचे जागे जाय हे विशीं उलोवप सुरू आसा. आरजी आनी गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी कडेन 10-10 सिटां दिवची म्हूण मागणी केल्या. हाजेर मातशे वयर सकयल जाला आसुये, पूण सिटां वांटून घेवपा विशीं वाटाघाटी चालू आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. हांवें बेजिकली तांकां एक ब्रॉडली एक फॉर्म्युला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां, 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें. आतां ताजेर म्हणजे वयर सकयल जाता आसतलें, पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. डिटेल्स म्हळ्यार एक्झॅक्ट नेटिग्रिटी जावंक ना. थोड्या सिटांचेर आमचे मातशे तांकां दिसता तांचो सीट, आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट बरो आसा. सो हाजेर मातशे वाटाघाटी चालू आहा. बेगीन रिजॉल्व जावंक जाय. तांच्या मदीं राय सीट जो ST आशिल्लो तो राय सीट ST वुमन जालो. आतां हें अशें करूं येता, एक नोटिफिकेशन येतकर कोर्टांत केस आसतना पयले दिसा तूं चेंज करता. आज केस येवपाची आहा, काल तांणी तें चेंज केलें. तशेंच काल राती युरी आलेमावाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार असेंब्ली सेगमेंटान एक जिल्लो आसा तो शेड्यूल कास्ट केला. सो अशे लास्ट मिनीट चेंजीस वेदर दीज आर लिगली टेनेबल आनी ताजेर हें इलेक्शन खरें जातलें काय हें इलेक्शन ना करपा खातीर सरकारूच हें करता काय कितें, हो एक प्रश्न येता. गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जे जागे मागतात ते सोडून जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर हेर जाग्यांचेर उमेदवार निश्चित केल्यात. तांची नांवां बेगीनूच जाहीर करतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. मंगळारा काँग्रेस हावजात जाल्ले बसके उपरांत पाटकर उलयलो. काल मिटींग जाल्ली, आयज परत मिटींग. काल मिटींग जाल्ली की मातशें कितें उरलां ना. आम्ही आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटीची आज मिटींग आसली. जे थ्रू प्रोसेस थ्रू ब्लॉक आणि मागीर डिस्ट्रिक्टान स्क्रिनींग जावन जी नांवां सगळीं आयिल्ली कॅन्डिडेटांची ती परत एकदां आमी आज डिस्कस केल्या. वेर देर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डींग मनोज परब आणि विजय सरदेसाय जे मागता ती सोडून बारींग अदर वी हॅव डिस्कस्ड and we have finalized the final list for the candidates.
आनी व्हेरी सून वी वील रिलीज इट. रिलीज जातले म्हणजे पळोवया मरे ते बाकीचे तांकां दोगां कडेन उलोवन वी वील टेक अ स्टँड एंड देन ज्या जाग्याचेर डिस्प्यूट ना दॅट लिस्ट वी वील रिलीज. ते agree जाल्यार? ते आमचे इंटरनल डिस्कशन तेंचे कडेन चालू आहा. ताचेर फायनल कितें तें कन्क्लुजन येवपाचें उरलां म्हणून ती सिटां सोडून बाकीचे वी हॅव डिस्कस. काल एका पार्टनराक आमी मेळ्ळ्या राती, दुसऱ्या पार्टनराक आमी मे बी आतां मेळटले आज. आयज मेळटले. हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी वांगडा युती करपाक काँग्रेस तयार आसा. युती विशीं स्थापन केल्ल्या समितीच्या वांगड्यांक युती मान्य आशिल्ल्यान बेगीनूच गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांचे कडेन चर्चा करून युती आनी जागो वांटपाच्या विशयाचेर शिक्कामोर्तब करतले, अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. आमचे इंचार्ज सेक्रेटरी इंचार्ज दोन्ही आज गोंया आयल्या आनी रिगार्डींग द अलायन्स झेडपी कशें वचपाचें ताचेर चर्चा जाली. सो देर इज अ प्रोग्रेस वीच इज हॅपनिंग. आमी आमचे बाकीचे विजय सरदेसाय आनी मनोज परबा कडेन उलयल्या. तातूंत मातशें थोडें कितें उरलां. सो आय थिंक बाय फाल्यां म्हणल्यार तें सकाळीं म्हणल्यार सॉर्ट आवट जातलें आनी आय थिंक फाल्यां हाव वी आर गोईंग अबाउट दॅट वी वील क्लियर अवर स्टँड. तेंच्या कडेन मिटींग जातली फिजिकल. तांचे कडेन आमी फोनाचेर आतां उलयल्या हां. दोगां कडेन आनी वी हॅव डिस्कस्ड कितें पॉयंट्स आशिल्ले ते. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय उलयला, आमचो दोतोर कार्लोसूय उलयला आनी रिगार्डींग सीट शेअरिंग कितें कशें करपाचें तें वी वील लेट यू नो बाय टुमॉरो. सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्चाधिकार समितीन टायगर रिझर्व अधिसूचित करपाची शिफारस केल्या. उच्चाधिकार समितीचे शिफारसीक विरोधकांनी येवकार दिलो. टायगर रिझर्व अधिसूचित करून म्हादेश साल्वार करूं येता अशें विरोधक सांगतात. तशेंच टायगर रिझर्वाची शिफारस म्हळ्यार सरकाराक व्हडलो धपको आशिल्ल्याचेय विरोधकांनी उलोवन दाखयला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीन टायगर रिझर्व अधिसूचित करपाची शिफारस केल्या. टायगर रिझर्व 2 टप्प्यात करचो म्हणून उच्चाधिकार समितीन म्हटला. ताका लागून गोंयांत वाघ नात ते भायल्या राज्यांतल्यान येतात ह्या गोंय सरकारान केल्ल्या दाव्याक धपको बसला. गोंयांतल्या वाघांचे प्रकरण 15 डिसेंबराक सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणे घेतले. उच्चाधिकार समिती हे विशींचो अहवाल न्यायालयात दवरतली. उच्चाधिकार समितीच्या ह्या शिफारसीक विरोधकांनी येवकार दिलो. वाघांचे संरक्षण तशेंच जैव विविधताय सांबाळपा खातीर टायगर रिझर्व जावप सामको गरजेचो आसा. टायगर रिझर्व करून म्हादय साल्वार करपाक येता अशें तांचें म्हणणें. म्हादयचें कितें जालें आनी वेलकम इट टुडे इन डिटेल. जेन्ना फेज 1 सांगलेलें आसा इम्प्लिमेंट करपाक विथीन 3 months. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आफ्टर ऑर्डर्स इज इम्प्लिमेंटेड इमिजिएटली. आनी फेज 2 जे पळय आहा हितूनूय टॅक्निकली इट इज सेट दॅट यू ऑल्सो कन्सिडर म्हादय एज वेल. सो म्हाका दिसता जे हॅबिटेशन आहा हांकां सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे इफेक्टिवली जरी तर प्रोटेक्ट टायगर इट हॅज टू बी बाय टेकिंग ऑल द पीपल इन कॉन्फिडन्स. हे सगळे जायन म्हाका दिसता हे मुखार टायट स्लॅप ऑन द गव्हर्मेंट that was trying to defend a decision that was anti-tiger, that was anti-establishment. आणि म्हाका दिसता आज सुप्रीम कोर्टाचे CC कमिटीचो रिपोर्ट दिला they are coming and we fully believe that this government will implement it. जाग्यांनी रिलेटेड आहा तांचेर हे अपशकून आयला आनी तांचोय आमी विचार करपाची गरज आसा. सो कोर्टान वचून फुडें आमी ते चॅलेंज करतले काय एक प्रॉपर रिहॅबिलिटेशन पॅकेज और तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचो प्रॉपर जागो डिसायड करतले सायंटिफीक डिसिजनाचेर. हे ऑप्शन सरकाराचे फुडें आहा. म्हाका दिसता सेकंड ऑप्शन सरकारान बरे भशेन सायंटिफिकली आनी लोकांचो फायदो कसो जाता तें चिंतून ऑप्शन बेगीन डिसायड करून दवरपाची गरज ना. CEC रेकमेंडेशन जे सुप्रीम कोर्टान दिलां हें गोंयच्या सरकाराचेर तोंडार थापट दिला. आमी सांगता डिक्लेअर इट एज टायगर रिझर्व आनी इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज MOEFCC परते सांगता डिक्लेअर इट एज टायगर रिझर्व. हांवें एक क्वेश्चन घाले पार्लमेंटान क्वेश्चन मांडलें हांवें. ताणें म्हाका रिप्लाय केलो की आमी गोंयच्या सरकाराक सांगलां डिक्लेअर. सो गोंयचो सरकार कित्याक डिले करतालो आनी फोटी कित्याक मारतालो. दॅट मिन्स हांचेर दबाव आशिल्लो. बिकॉज नॉट डिक्लेअरिंग टायगर रिझर्व इज एडवांटेज फॉर डायवर्शन ऑफ म्हादय.
टायगर रिझर्व डिक्लेअर करा, म्हादय आमच्यान साल्वार करपाक जाता. सो हे सगळो सोल्ड आउट सरकार हांव म्हणटा पळय, SOS हो पळय भाजपा सरकार आसा गोंयचो, SOS सोल्ड आउट सरकार. आमचे सगळे जमनीय विकल्यो, आमचे न्हंयोय विकल्यो, आमचे फॉरेस्टूय विकले. सो दीस report of CEC is a silver lining welcomed by the people of Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चावडी काणकोणा चोरांनी प्रवीण वेर्णेकार हांचे भांगराचें दुकान फोडपाचो यत्न केलो. दुकान फोडपाचो आवाज दुकान धनियाक आयले उपरांत तांणी रोखडेच पुलिशेक कळीत केलें. उपरांत पुलीस घडणूक थळार पावले, मात पुलिसांचेर फातर मारून ते सगळे चोरांनी फुज्यो काडल्यो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या चोरयो, दरोडे ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सोमारा मध्यान राती चावडी काणकोणा भर बाजारांतले प्रवीण वेर्णेकार हांचे भांगराचें दुकान चोरांनी फोडपाचो यत्न केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चोरांनी पयलीं शेटीच्या घराची दोनूय दारां भायल्यांतल्यान दोरयेन बांदून बंद केली. उपरांत पिकास आनी लोखणाची पारय घेवन भांगराचें दुकान फोडटाले. दुकान फोडपाचो आवाज दुकान धनी प्रवीणाक आयले उपरांत तांणी भायर येवपाचो यत्न केलो, मात दार भायल्यान बंद केल्ल्यान ताका भायर येवपाक जमलें ना. देखून दुकान धन्यान पुलिशेक फोन केलो. पुलीस बेगोबेग घडणूक थळार आयले. पुलिसांचेर फातर मारून चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. 2:30 सुमार हांगा शॉपाक शेल्टर ओपन केली. कोण 2:30 सुमार रातीन ढाण करून आवाज करपाक 2-3 खेप उठून पयल्यार सगळे आवाज येता. मग शेल्टर व्हडलो आवाज येयलो म्हण मागीर पुलीस तितल्याकच येयले. ते मेन रस्त्यार आसता ते येयले पुलीस. मागीर पयलीं आमी सकयल भायर पुलिसांक पयलीं फोन केल्लो हांवें घरांतल्यान, पण पळोवपाक गेल्यार अशें सगळीं लॉक नासलेली. मागीर घरांतल्यान भायल्यान लॉक करून दवरला, भायल्यान लॉक केल्ले, लॉक करून दवरला आमकां. सो चोरू काय पावलो ना, म्हण हेजे मुखार वचपाक तेंका मेळूंक ना. लॉक घेवन तशें जाता. पारय आनी पिकास बी सगळे ते उडयल्ले मेळ्ळे आसात ऑलरेडी. आनी कॅमेरा बी CCTV कॅमेरा सगळ्याक पिंड मारून दवरला. पिंड म्हाजो कांय दिसना, कांय विजिबल ना सगळें. आणि पुलिसान जेन्ना धरपाक गेले तेन्ना तेंचे फातर काडून मारलो. तेंचे फातर मारले आनी ते धांवट केले. तुमकां सद्या हें लॉक हें फोडत जाल्यार आनी कांय लॉस जालें ना, आनी लॉक पूण तुमगे घर भायल्यान खंय गायली घरा? भायल्यान खिळी घातली आनी कपड्यान बांदून दवरली दारां. चावडे वयलो बाजार, ह्या बाजाराक भर वस्तीक हे भांगराचें दुकान राती 2:30 वरांचेर चोरट्यांनी चोरपाचो प्रयत्न केलो. ह्या घराक दोनूय फुडली दारांनी बांदून घातलें. दाराक तांणी दोरी बांदली आनी जेन्ना भायर फुट्टा तो आवाज घरमालकाक आयलो, प्रवीण मोहन वेर्णेकर ह्या भुरग्याक आयलो, ताज्या मालकाक आयलो. तो भायर येवपाचो यत्न करपाक लागलो, तरीकय भायर येवपाक जायना. तांणी पुलिसेक फोन केलो. गस्त घालणारे पुलीस चावडी ह्या भागान आयले आनी तांणी पयली सुवातेर त्या भुरग्याचें म्हणजे मालकाचें दार उगडलें. दार उगडून भायर पळयता जाल्यार 8 ते 10 लोक हे चोर थंय फुट्टाना तांकां दिश्टी पडले. पुलीस तांकां धरपाक गेले. तेंचेर फातर ह्या चोरांनी शेवटयले आनी चोरांनी पळ काडली. ह्या दुकानाचे पुराय सेटर तांणी लॉक मोडल्या. तांणी बरोबर हाडलो एक पिकास, पारय आनी तांचे जेवणाचें साहित्य थंय पडलें आसा. लोकां पुरायपणी तांणी तोडले आसा. आतां पुलीस श्वान पथक हाडपा खातीर आतां वाटेर आसा अशें कळ्ळां. तेन्ना भर वस्तीन राती जेन्ना पळय पुलीस यंत्रणा हांगा आयली, पळयताले म्हणजे भोंवताले, तांचे कडेन सादीक टॉर्च सुद्दां नासले. जेन्ना त्या राती काळखांतल्यान ते चोर पळोवन गेले, तांचे कडेन फाटल्यान वचपाक पुलिसांक जालें ना, कारण थंय ऑलरेडी काळोख आसलो आनी ते मुखारल्यान फातरायताले. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. मडगांव ओल्ड स्टेशन रोडाचेर खुनाचो यत्न जाला अशें कळटा. ह्या वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्यांत एकलो जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. मडगांव पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात.
गोयच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या मालपे वाठारांतल्या ट्रॉलराक नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो जाल्यार हेर 2 ट्रॉलरांनी पळ काडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोयच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान 3 ट्रॉलर नुस्तेमारी करतना नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या नदरेक आयले. ते उपरांत पाटलाव करून 1 ट्रॉलराक धरलो जाल्यार हेर 2 ट्रॉलरांनी पळ काडलो. सध्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रॉलर आनी नुस्तें जप्त केलां. ते नुस्तें पावणेक काडटले अशें नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान म्हायती दिल्या. आज सकाळी पेट्रोलिंग एक आमची ड्युटी रोस्टर काढलेलो असता. त्या ड्युटी रोस्टरा प्रमाणे सकाळी पेट्रोलिंगाक गेल्ले आमी हांगच्यान एक पणजे जेटीवयल्यान 5:30 सकाळी भायर सरलेले. सो आमी टेरिटोरियल वॉटर ऑफ गोवा अशें कंप्लीट ते पेट्रोलिंग आशिल्ले. आमी पेट्रोलिंग करत करत वास्को बेसिकली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स जेन्ना भायर पावले तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की एक 2-3 बोटी बेसिकली कर्नाटकाच्यो ज्यो कलर कोडा वयल्यान आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो. सो त्यो दिसल्यो. सो आमी तांकां एप्रोच जाले तेन्ना 3 बोटी आशिल्ल्यो. सो आमी एप्रोच जाता ते पळोवन त्या बोटींनी तेंचे नेट आसा ते थंयच कट केले आनी उदकान सोडले आनी तेंचे ते फुडें वचपाक लागले. फुडें वता आमी तेंचो चेज केलो फाटल्यान. चेज करता करता एक बोट फायनली चेजिंगान आमी एप्रिहेंड करपाक सक्सेसफूल जाले. सो मागीर ताका थंयच आमी एप्रिहेंड केलो. दीस इज एप्रोक्सिमेटली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स इन बिटवीन दॅट ऑफ वास्को. आनी मागीर आमी तांकां घेवन आतां पणजे जेटीर येयला. आतां पणजे जेटीर येवन तांकां आमचो जो मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट आनी रुल्स आसा त्या प्रमाणे पयलीं तांकां इम्पाउंडींग ऑर्डर जी दिवपाक जाय आशिल्ली दिल्या तांकां. आनी तेंचे आतां नुस्तें थोडें अवेलेबल आशिल्लें हितून फीश होल्डान ते आतां आमी ऑप्शनाक काडल्या. सो ते ऑप्शनींग आतां चालू आसा सध्या. ते ऑप्शनींग जातकीर तेजो जो व्हॅल्यू जातलो त्या प्रमाणे सगळें रिपोर्ट करून पंचनामा ऑप्शन रिपोर्ट बी सगळो करून हांव एग्जिक्युटींग जो ऑफिसर आसा आमचे तेंचे कडेन केस आमी प्रेझेंट करतले आनी मागीर फुडली कितें फायन आसा ते एग्जिक्युटींग ऑफिसर मागीर डिसायड करतले. अयोध्येंतल्या श्रीराम जन्मभूमी देवळाच्या शिखराचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भगवो ध्वज फडकायलो. रामलल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठे उपरांत 673 दिसांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी संघाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी मंगळारा सकाळीं अभिजीत मुहूर्ताच्या वेळार 161 फूट उंचायेच्या शिखराचेर 2 किलो भगवो ध्वज फडकायलो. देखून श्रीरामाच्या देवळाचें काम पुराय जाल्ल्याचें कळटा. अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है. आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है. हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है. सदियों के घाव भर रहे हैं. सदियों की वेदना आज विराम पा रही है. सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है. आज
उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। आरक्षण आणि जागो वाटपाचेर उच्च न्यायालयान निवाडो दिल्या उपरांतच युती जाहीर करतले अशें आरजेपीचो मुखेली मनोज परब हांणी सांगलें। जागो वाटप हो युती खातीर एक मुखेल प्रस्न। आप पक्ष युतीत सामील जावं येता, फुडाराक कितेंय घडपाक शकता अशेंय तांणी मुखार सांगलें। पळयात। सध्या तरी जे ऑर्डर आसा ती सध्या रिजर्व केल्ली आहा, सो डेट खबर ना केन्ना जातली, कितें जातली। फाल्यां रिजर्वेशनाची एक सीट चेंज जातले, 2 सिटां चेंज जातली काय सगळें रिशफल जातलें हें कोणाकूच काय आयडिया ना। तेका लागून प्रत्येक जाण आपलो कॅन्डिडेट एवरी पॉलिटिकल पार्टी जे कंटेस्ट करता ती जावं इवन रुलींग कोणूच आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक शकना आनी जेंच्यांनी जर डिक्लेअर केला आनी फाल्यां जर थंय रिजर्वेशन जर चेंज जालें जाल्यार ते व्हडले भानगडी आहा। सो आमकां रावचें पडटलें रिजर्वेशन केन्ना जाता तें पळोवपाक। आमचे कॅन्डिडेट सगळी कडेन आमी चडशे कडेन आमचे रेडी आसा, अलायन्सा कडेन सीट शेअरिंगेचे टॉक्सूय चालू आसा। तर झेडपी इलेक्शन मेरेन आसा, झेडपी इलेक्शन जावन सपोज आपाचो स्टँड जर चेंज जालो, फाल्यां जर तेंच्यान डिसायड केलें की आमी अलायन्सान जॉयन जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें जर ते चिंतता जाल्यार तशें जाल्यार ते मागीर डिफरंट मागीर सगळ्यांक विचार करचो पडटलो। कित्याक आयज जर आमी पळयत जाल्यार सगळे लोक म्हणटा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा येवपाक जाय, आपानूय भितर येवपाक जाय। सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीन टायगर रिझर्व अधिसूचित करपाची शिफारस केल्या। हाका विरोधकांनी येवकार दिला, पूण मंत्री सुभाष फळदेसायान मात खर विरोध उक्तायला। टायगर रिझर्वाची अंमलबजावणी थांबोवपा खातीर आमकां बंदखणीची ख्यास्त लेगीत मान्य आसा। आमी टायगर रिझर्व कशेंच जावपाक दिवचे ना। सीईसी देव न्हय, म्हज्या लोकांचेर कसोच अत्याचार जावपाक दिवचो ना अशें म्हणत मंत्री सुभाष फळदेसायान आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। टायगर रिझर्व करचे म्हणून रिकमेंड केला न्हू, तुमकां लागता ती सीईसीचा रिपोर्ट हांवें पळयलो ना। अनलेस आय गो थ्रू द रिपोर्ट, द कॉन्टेंट ऑफ रिपोर्ट, आय कॅनॉट आन्सर। So I will discuss this with the Chief Minister also, what is to be done, if at all, if the report they have recommended, because when they left, म्हणजे आमकां हें करून हियरिंग दिल्या नंतर they said 100% your questions or your areas are genuine, they cannot be shifted. But if they have recommended for wildlife sanctuary, then it is very bad. म्हाका खबर ना, but I will not give up. तुम्ही सीएम वांगडा डिस्कशन करता। आतां हांव पयलें म्हणलें अशें जालें जर जाय जाल्यार म्हजे जर घरां शिफ्ट जातात आनी ती कोर एरिया जाली जर जाय जाल्यार मागीर करूनय आमकां भितर उडोवनी। आय वील भितर उडयतले म्हणटा तुमी रस्त्यार देंवतले। ऑप्शन म्हणल्यार वी विल नॉट अलाव दॅट, वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू शिफ्ट फ्रॉम दॅट विलेज। इट इज 800 years सेटलमेंट अँड वी हॅव नेवर सीन अ टायगर। आनी अशें जाता जर जाय जाल्यार आय वील बी विथ द पीपल, not only with the people. तुम्ही भितर I उडयतले will म्हणटा see तुमी। to that, I will see to that I am with them. कळ्ळें न्ही? मागीर कोणी खंयचे प्रेशर लायता कितें करता, आय एम नॉट बॉदर्ड। म्हज्या लोकांचेर अत्याचार जावपाक दिवचो ना, कळ्ळें न्ही? आमी केन्नाय वाग हातून पळयलोच ना आनी त्या वागा अनसीन वागा खातीर ह्या सगळ्या लोकांक भायर वचचें ना। सीईसी पसून कोणी आयले जर जाय जाल्यार ते देव न्ही। इफ दे हॅव कम एंड दे हॅव रिपोर्टेड रॉंग थिंग्स, देन वी हॅव टू फायट। आय विल गो टू एनी एक्सटेंट। कितले लोक अफेक्ट जातले तुमचे? म्हणजे खबर ना, आतां ऑर्डर पळोवपाक जाय।
हांव आयकता त्या भितर नेत्रावळी गांवाचे थोडे कितें 50 घरां शिफ्ट जातली कितें जातली 50 पसून जाली जर जायत 5 घर जाल्यार पसून आय वील फायट फॉर देम. कोडार कम्युनिदाद समितीचे दोग भाव हेर वांगड्याक केन्ना विश्वासात घेना तर लोकां मदीं भंय निर्माण करता. रितसर तक्रारी केल्यो तरी कम्युनिदाद प्रशासक कारवाय करिना. स्वताच्या फायद्या खातीर IIT प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न ह्याच दोग भावांचो आशिल्लो असो आरोप समितीच्या हेर वांगड्यांनी केला. पळयात. जनरल बॉडी तेंचे भितरच घेता, डिक्लेअरच करिना, तेंची फॅमिली भितर कितले वर्स जाली ते त्यांनी जायत ना ते कोणा सांगत आम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटर सांगलं जाल्यार तेही काय हे करना. त्यांनी जाय तेन्ना धरयता घरा कडेनूच बसो हो एका आज तुका जाल्यार फाल्यां तुका प्रेसिडेंट त्या प्रेसिडेंट फॉर जस्ट अटॉर्नी तेंचे तेच धरयता आनी काय ना इतली वर्सां तेंचे तेच आसा. पयशे काडून आमी सगळे आमगेले कितली अमावंट आमी एग्रीकल्चराक दिले ते पयशे सगळे अशें करूनच सोंपयल्या. आतां आमकां शहराचेच पयशे ना. तुमी कितें कंप्लेन बी केल्या शेअरहोल्डर कंप्लेंट आमी खूब केल्या, कंप्लेंट केल्या, पेटिशन घातला, तेजेर हायकोर्टान पेटिशन घालून कितले फावटी ताका बंद उडयला, तेजेर कारवाई केल्या पूण अक्कल ना तांकां. लस ना, लस आसपा जाय, लस ना, फक्त पयशे इतलें. आनी अशे पद्दतीन आमची चड जमीन वता ते हेणी आपलें नांव घालता आनी कितें करता आनी लोकांक धमक्यो दिता आनी सगळे हाजे दोगूय घालता. हे दोगी आसा ते तुमचे कमिटीक विश्वासात घेना ना कोणाकडे विश्वास घेना तांकां जाय तेच करता. ते कितें करता ते दिसती. आतां हांगा एके कडेन टेनन्सी केस डिक्लेरेशन घेतला आनी जेन्ना टेनंट डिक्लेरेशन तो कॉमन स्टेटमेंट दिला तेन्ना तो 13 वर्साचो, दोगूय 13 ते 14 वर्साचे आमचे कडेन प्रूफ आसा. तेन्ना तो सांगता तेन्ना स्टेटमेंट दिला की आपण 30 वर्सां पसून ही खाता म्हणटा. आतां तेन्ना 13 वर्साचो आसतना तो स्टेटमेंट दिता 30 वर्सां तेन्ना तो स्कुलाक वयता. ती जमीन काडली आनी 2-3 जाणां विकली आनी एक त्रिमुर्ती ट्रेडर्स म्हणून दिला बिल्डींग घालता ती काजू फॅक्टरी घालता. हांवें ऑब्जेक्शन दिलें ती बिल्डींग तेजे पसून तो मागीर त्रासा पडला, पयशे जर खाल्ले न्ही तो आपुणूच त्रासाक आसा. आनी पार्टिशन दुसरे जाग्यार केलें रॉकी लँडाचेर आनी थंय चिरे काडटा. ते पार्टिशन करते एनओसी पंचायती कडल्यान आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान एनओसी घेतली ना, हेजे कडल्यान पंचायती कडल्यान एनओसी घेवन चिरे काडले. मागीर आमी पेटिशन घातलें, पेटिशनान ताका बंद केला, ते बंद दवरला आनी सगळें स्टॉप करून दवरला. चिरे काडपाक सगळ्यांचे 23 बंद काडले. तेणे एकूच न्हू हे दोनूच न्हू सगळे चडशे सगळे नंबरांनी तेंचें नांव आसा. ते काडून मागीर तिसऱ्या विकता अशें 4.5 लाख एरिया तो प्रॉब्लम म्हणटा ताका 4.5 लाख इन्व्हेंटरी करपाक ताका अशें दिल्या. आनी आमी व्यापारान पयलींचे पंचायत फॉर्म जावचे पयलींचे घर बांदता जाल्यार ते आमकां टेप केले आमच्या घरां आनी 4.5 लाख गव्हर्मेंट तशें आसा. कलेक्टर सगळं गव्हर्मेंट ऑफिसाक कशें म्युटेशन करून दिता. दुसऱ्याचे प्रॉपर्टी तुम्हाला आपल्याक इन्व्हेंटरी करपाक मेळटा. आमकां सुद्दां खबर आसा पूण तांकां खबर आसतना कांय एक्शन घेना. 4.5 लाख एरिया म्हळ्यार कितले पयशे जाले पळय. अशे पद्दतीन आमगे फुडार कमी आभार केले नवे नवे प्रोजेक्ट हाडप कित्याक कितें करप आनी त्यांनी फाटल्यान पळोवपी कोण ना, गावपी कोण म्हणजे कितें मीटिंग घेवया IIT जाल्यार IIT कित्याक दिवपाचें दिवया. गव्हर्मेंट जे निमणे जाले कलेक्टर ॲडमिनिस्ट्रेटर हांच्यानी लक्ष दिवन कळपाक लक्ष घालून कांय मातशें तरी खंय तरी बंधन आसपा जाय. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.